विसवापर्यंत तुमकां येवकार. पालवाडा उसगांव शुक्रारा सकाळी एका बायलेक मायनिंग ट्रकान धपको दिल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. ट्रकाच्या धपक्यान बायल जखमी जाली. तिका मेडिकलांत घाली. चाळवल्ल्या लोकांनी ट्रकाचो हारसो फोडलो. मीन येरादारी वरभर आडावन धरली. वेळेचें बंधन पाळिनासतना मीन येरादारी चलता आनी तांकां विचारपी कोण ना म्हणून थंयचे लोक चाळवल्यात. मायनिंग ट्रकांनी सकाळी 8 ते दनपारां 1 आनी सांजे 2 ते 5 ह्या वेळे भितरच येरादारी करची असो नेम आसा. मात उसगांव वाठारांत मिनाची येरादारी करपी ट्रक आतां हे बंधन पाळिनात. ताका लागून शुक्रारा सकाळी 7:30 सिद्धनाथ नगर पालवाड्यार अपघात जालो. एक मिनाच्या ट्रकान एका बायलेक धपको दिल्ल्यान ती जखमी जाली. तिका फोंडे आयडी हॉस्पिटलांत घाल्या. तिडकल्ल्या लोकांनी ट्रक फोडलो आनी येरादारी आडायली. नेम मोडपी ट्रका आड कारवाय करची अशी लोकांची मागणी आसा. उसगांवच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. खासगी बसवाल्यांच्या संघटनेन गोविंद गावडेक प्रियोळच्यान आनी रितेश रवी नायकाक मडकयच्यान वेंचणूक लडोवपाक तेंको जाहीर केला. काँग्रेसीन तिकेट दिल्यार पासून तांच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवचो ना अशें गोविंद गावडेन स्पश्ट केलां. रितेशान मडकय घराघरांनी वचून प्रचाराक सुरवात केल्या. काँग्रेसीचें प्रियोळ मतदारसंघात अस्तित्वच ना. हाका लागून आपूण काँग्रेसीन तिकीट दिल्यार पासून तांच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लडोवपाचो ना अशें गोविंद गावडेन स्पश्ट केलां. गोविंद गावडे भाजपांत वचपाक शकता असो बोवाळ सध्या चल्ला. ताणें रितेश रवी नायकाक मडकयच्यान वेंचणूक लडोवपाक तेंको दिला. In Pirur, there is no votes of the Congress party. आणि काँग्रेस पार्टी पक्षाबरोबर पिरोळ मतदारसंघातले मतदार रावपाक तयार ना. जरी म्हाका तिकेट सुद्दां जर दिली जाल्यार हांव ती डिनाय करतलो. हांव काँग्रेस तिकेटीचेर निवडणूक लडोवपाना. ना, आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग द काँग्रेस टिकेट. म्हजो मॅक्झिमम सपोर्ट रितेशाक सुद्दां एक जशें बस ओनर्स असोसिएशन तांणी फुडें काडलो तसोच हांवें रितेश रवी नायकाक तेंको दिल्लो आसा. रितेश म्हणटा आपणे लोकांच्या घराघरांनी वचून प्रचार करपाक सुरवात केल्या आनी आपणाक प्रतिसादय बरो मेळ्ळा. ताचो बापूय रवी नायक मडकय मतदारसंघांतल्यान भायर सरले उपरांत थंय कांयच उदरगत जाल्ली ना असो दावो रितेश करता. During the tenure of my father, Mr. Ravi Naik, he was minister there. He was MLA. That time a lot of development had taken place. So when I move house to house, people tell same thing that what development he has taken. After that, no development has taken place. सुदीप तामणकारान सदां भशेन दोनूय ढवळीकार भावांचेर कडकडीत टिका केल्या. खासगी बसधनी संघटनेन रितेश आनी गोविंद गावडेक तेंको दिला. हेच्या फाटल्यान आमी आमचे बस मालक संघटनेच्या तर्फे पूर्ण ताकदीनिशी आमी तेंच्या फाटल्यान आसतले. पणजेच्यान आमचो चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. नामनेचो नाट्य कलाकार आनी निर्मातो श्रीरंग नार्वेकाराचो पणजे सम्राट क्लबान शुक्रारा अमृत महोत्सवी वाडदिसा निमतान भोवमान केलो. ह्या भोवमान सुवाळ्या निमतान पंडीत रामदास कामतीचें गायन जालें. गोंय म्युझियम सभाघरांत जाल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्याक नितीन कोरगांवकार, पंडीत रामदास कामत, रत्नप्रभा नार्वेकार, किशोर धुमे आनी सुभाष साजणे माचयेर आशिल्ले. दिवली पेटोवन ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण जालें. पंडीत रामदास कामतीन श्रीरंग नार्वेकाराचो भोवमान केलो. पणजे रोटरी क्लबाच्या आदारान सम्राट क्लब पणजेन हो सुवाळो घडोवन हाडिल्लो. गरिबेक लागून हांव कलाकार जावंक पावलो, मात देवान असली गरिबी कोणाकूच दिवचें न्हय अशी मागणी नार्वेकारान केली. मी कलाकार झालो अत्यंत गरीब परिस्थितीत. माझं लहानपण गेलं आणि अत्यंत गरिबीला कंटाळून मी नाटक कंपनीत गेलो. मी देवाकडे मागतो की मला जी गरिबी तू दिली ती गरिबी कुणाही गरीबाला देऊ नकोस. एवढी वाईट गरिबीचा अनुभव मी त्यावेळी घेतला. भोवमान सुवाळ्या निमतान पंडीत रामदास कामतीचें गायन जालें. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. गोंय स्वतंत्र जावन 50 वर्सां जावन गेली, मात चानेमळ कश्टी गांवच्या लोकांच्या नशिबात नळाचें उदक ना. गांवा कडल्यान 1.5 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या साळावले धरणाची पायपलायन पुराय दक्षिण गोंयाक उदक पावयता. कश्टीच्या लोकांक मात तिचो कांयच फायदो जायना. रस्तो आनी उदका खातीर गांवाच्या नांवा प्रमाणूच ह्या लोकांक कश्ट काडचे पडटात. पळयात मयूर नायकाचो रिपोर्ट. 200-250 लोकांचो कश्टी गांव अजूनय उदक आनी रस्त्या खातीर घश्टे काडीत आसा.
1.5 किलोमिटराच्या अंतराचेर आशिल्ली साळावली धरणाची पायपलायन पुराय दक्षिण गोंयाक उदीक पावयता. मात दिव्या पोना काळोख म्हणटात ते ओपारी प्रमाण कश्टी गांवच्या लोकांची गत जाल्या. कितले आमदार आयले गेले, उदकाचे रस्त्याचे उतर दिले, मात सगळें व्यर्थ. टँकर केन्नाचे केन्ना येता, उदक ना आमकां रांदपाक तेच उदक, खावपाक तेच, जे कपडे उमळपाक तेच, सगळे कामाक आमकां अशें करून हें उदक वापरून कितले दीस म्हणून आमी वापरतली. अशें करून आमी हे त्रास काडटा हांगा आनी आमकां कोण पळयना. इलेक्शना टायमार हो येता तो येता, हे आश्वासन दिता ते आश्वासन दिता आनी शेवटी मागीर निवडून येयले म्हणटकीर आमच्या दारां कोणूच येयना. तेन्ना म्हणटा यो तुका गाडयेन व्हरोन वोटींग करून हाडून पावयता. दुसरे आनी केन्ना आमी बाबा मातसो राव रे म्हळ्यार सुद्दां आमकां व्हरना. इतली लागीं पायपलायन आसून आयज आमकां कितली वर्सां जाली हे उदका खातीर आमी हांगा त्रास काडटा. गांवांत आदी रस्तो आशिल्लो, मात सरभोंवतणीचो वाठार उपरांत आयर्न ओर कंपनीन घेतिल्ल्यान आतां तो रस्तोय गेला. बोमो पिंगळो ह्या गांवकारान ह्या रस्त्याची व्यथा सांगली. आमकां पयलीं सांग्यार वचपाचो आमचो रस्तो आसलो, तो उपरांत फॅक्टरी हांगा जाल्ले मुळे आमकां तो तेंच्यांनी रस्तो आपले भितर फॅक्टरी भितर घेतला आनी आतां आमकां वचपाची बाजारांत वचपाची खूब अडचण जाता. ते आमकां भितरल्यान वेवस्थीत भितर भायर सोडिनात. येता ते सरकार तरी हांच्यो मागण्यो पुराय करतले काय गांवच्या नांवा प्रमाणच ह्या लोकांच्या जिणेंत सदांकाळ कश्ट आसतले ते आतां पळोवचेच पडटले. कालयेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसाव.